योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मरणा उपरांत पद्मभूषण जाहीर. राष्ट्रपतीचे हस्तुकी उत्पल पर्रीकारान स्विकारलो मान. वेळसावच्या थळाव्यांनी आडयलो रेल्वेच्या कंत्राटदाराचो सर्वे. मामलेदाराक मारची पडली धांव. फाल्यां आपयल्या खाशेली बसका. पॅरा टिचरींनी चालूच दवरला आपलें आंदोलन. 6 म्हयने जाले अजून हातात पडलो ना पगार. मुख्यमंत्र्यान दिली फटीची आश्वासनां. शिक्षकांचो थेट आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी गोंयचो माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मरणोत्तर पद्मभूषण जाहीर जाला. ताचो पूत उत्पल पर्रीकारान सोमारा राष्ट्रपती भवनात भारताचो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या हस्तुकी हो पुरस्कार स्विकारलो. आदलो केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस, अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज हांकां मरणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर केले. पी.व्ही. सिंधूक सोमारा राष्ट्रपती भवनात पद्मभूषण भेटयलो. राष्ट्रपती भवनात जाल्ले सुवाळ्यात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी 2020 वर्साचे 4 पद्मविभूषण, 8 पद्मभूषण आणि 61 पद्मश्री सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटयले. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे बरोबर हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पंडित छन्नूलाल मिश्र, कला हिंदुस्तानी संगीत. श्रीमती सुषमा स्वराज मरणोपरांत उनकी लोक कार्य उनकी पुत्री सुश्री बांसुरी स्वराज. श्री मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री उत्पल पारिकर. श्री महामान्यवर सैयद मुजम्मम अली मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती तोहफा जमान अली. श्री मुमताज अली, श्री एम अध्यात्म. श्री S.C. जमीर लोक कार्य. डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा पर्यावरण. डॉक्टर नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन मरणोपरांत लोक कार्य उनकी पत्नी श्रीमती रेमा डी मेनन. कुमारी P.V. सिंधु खेल बैडमिंटन. श्री शशधर आचार्य कला लोक नृत्य. सुश्री ओयनम बेम्बेम देवी खेल फुटबॉल. कुमारी कंगना रनौत कला सिनेमा. सुश्री रानी खेल हॉकी. पॅरा शिक्षक आझाद मैदानाचेर थपकल मारून बसल्यात. फाटली 15 वर्सां विद्यार्थ्यांची जिणेंत ज्ञानाची भर घालपी शिक्षकांचो हो प्रश्न. पगार दिता अशें डॉक्टर प्रमोद सावंतान उतर दिल्लें, पूण 6 म्हयने जाले पगारूय दिलो ना आनी कॉन्ट्रॅक्ट लॅटरूय, शिक्षक सांगतात. कोरोना महामारीच्या काळातय शिक्षकांनी जापसालदारकेन आपली जबाबदारी सांबाळ्ळी. अशें आसूनय सरकारान मात कांय शिक्षकांच्या प्रस्नाकडेन पुरायेन आडनदर केल्ल्याचें दिसून येता. तांची सरकाराकडेन एकच मागणी आशिल्ली की शिक्षक म्हण फिक्स करचे, पूण कायम करून घेवपाक सरकार अपेसी थारला असो थेट आरोप शिक्षकांनी केलो. पळयात. आमी तुमकां खबर आसा की आज 15 वर्स जालीं ह्या पॅरा टिचर म्हणून जॉबा आसा. 15 आमी पयर सुद्दां जेन्ना असेंब्ली चालू आसलेली तेजो सुद्दां एज्युकेशन केली. आमकां अटॅक सुद्दां जाली आसा. आनी आयज आमी हांगा प्रेस घेवपाचें कारण म्हणजे काल सॅटर्डे सीएमान स्टेटमेंट केलें की आमकां तेणी सगळें दिलें म्हणून. आमगेले सगळें जें कितें आमी डिमांड केल्लें तें सगळें फुलफील जालें म्हणून. तें हांव सांगूंक सोदतां. मेन सीएमानूच हावस फ्लोरान सांगलेलें की आमकां तो 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा आनी म्हयन्या पेमेंट दिता.
आज 6 म्हयने जाले आमकां अजून मेरेन एक पयसो मेळना, पेमेंट मेळना. कित्याक आमगेले पेमेंट खरें म्हणल्यार गरज आसा. हें कोवीड सिच्युएशन आसा आनी आमची हेतून थोडी पॅरा टिचर विडोड आसा. मेन म्हटल्यार थोड्याले जॉब गेले आसा तेंगेले हजबंडाले. इवन दो आयज आमकां 6 म्हयने जाले तरी पगार ना. आनी सीएमान सांगलां 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा. आतां 12 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्ट आमकां पर नोव्हेंबरा 1 तारखेर ऑर्डर येयली. पूण कशी ऑर्डर येयली, रिटर्न अजून मेळना. ओरली सांगलें की तुमी तुमच्या कन्सर्न BRC ऑफिसान वचून जॉयन जायात. आतां ओरली आमी कशें मानपाचें? जो पर्यंत आमकां रिटर्न ना तो पर्यंत आमी कशें मानपाक शकता की आमकां तो आमी सद्या आसा म्हणून जॉबान. जे सीएमान आमचे विधान केलां, स्टेटमेंट केलां की आपणी टिचर्सां खातीर सगळें केलें, आपणी केलें तशें आनी खंयच्याय सरकारान करूं ना, हें सामकें चुकीचें. पॅरा टिचर्सां खातीर अजून आमचें कांयच करूं ना. आमचो एकच डिमांड आशिल्लो की तो रेग्युलरायजेशन. 2000 आतांच स्मिता टिचरीन सांगलें तशें 2017 आमकां विनय तेंडुलकर जेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्लो BJPचे, ताणें आमकां हें एश्युरन्स लेटर दिल्लें आनी त्या लेटरान आमकां सांगिल्लें 2000 पळय हें लेटर तें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भेदभाव करता असोय शिक्षकांनी आरोप केलो. इतलेंच न्हू जाल्यार भर विधानसभेत तो फट उलयलो असो आरोपय ताणें केलो. आयकात. आमकां सीएमान तेन्ना 1 जुलयान कोण पळय जॉयन जायना तांकां सांगलें ऑटोमॅटिकली तेंगेलें 1 जुलयाक कोण जॉयन जालें तें ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट जाता म्हणून सांगलें. आतां हांव सीएमा कडेन सांगता 12 म्हयन्या जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा ऑटोमॅटिकली तो रिन्यू जातली म्हणून अशें कॉन्ट्रॅक्ट आसतलें. आमकां म्हयन्या पगार पळोवन सांगता तेणी अजून मेरेन कांय दिना. पगार हायक जाता म्हणून सांगलेलो पूण आतां आमकां पळोवपाक गेल्यार कांय ना, आमचे कडेन कांयच ना. आनी सीएम सांगता आमगे सगळें जालें म्हणून. सीएमान हायर सेकंडरीन सुपर स्केल लायली. कित्याक लायली? सबका साथ खुदका विकास करपाक. सीएम सांगता आमी काँग्रेस पार्टीन घेतलें म्हणून. आमकां 2006 काँग्रेस पार्टीन घेतलेलें म्हणून. आतां आमकां जर काँग्रेस पार्टीन तेणी घेतलेलें आमी जॉबाक खंय केन्नाय एप्लाय करूं शकता. काँग्रेस पार्टी आसूं तेंची पार्टी आसूं. कित्याक गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. जर आमी त्या जॉबान एप्लाय करूं शकता जाल्यार सीएमान तेन्ना 10 जाणां काँग्रेसाचे MLA रातोरात इम्पोर्ट केले. तेन्ना कितें कशें? हांव ह्या सीएमान सांगता उमादेवी जजमेंटा प्रमाणे आमकां तो म्हणटा तुमी कॉन्ट्रॅक्टा तुमी फिक्स करपाक आपूण रेगुलर करपाक शकना. खंयचेच कॉन्ट्रॅक्ट डिपार्टमेंट खंयचेच कॉन्ट्रॅक्टाक कोण आसा तांकां आपूण रेगुलर करपाक शकना म्हणटा तो. कित्याक रेगुलर करपाक शकना? तुमी भुमिपत्र बील जर तुमी पास करपाक शकता एसेंब्लीन, जेन्ना ते हें आशिल्लें SOP आसतना तुमी मायनींग स्टार्ट दवरलें, कोळसो स्टार्ट दवरलो. आमकां जे एश्युरन्स लेटर त्या BJP पार्टीन दिल्लें तें कायद्या प्रमाणे दिल्लें. आतां हांव विचारूं शकता सीएमान जे आमकां एश्युरन्स पार्टी पळय BJPन लेटर दिल्लें तें कायद्या प्रमाणे दिल्लें. जर पार्टी जर गव्हर्मेंटा इन्वॉल्व जाता जाल्यार आयज आमचें तें काम करूं कित्याक शकना? ना आमचे खातीर लॉ करात, सगळे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सा खातीर लॉ करात. कित्याक आमी एवरी टायम आमकां रस्त्यार येवपा पडटा. आज आमी कोणी पॉलिटिशियन जावपाक जाय म्हणून हें सांगपाक येनात. आमकां हक्का लागून आमी प्रत्येकाचो हक्क लागून आमी हांगा रस्त्यार येयले आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेर आयल्यार 6 म्हयन्यां भितर खण वेवसाय सुरू करतले. आम आदमी पार्टीचो मुखेली अरविंद केजरीवालान उतर दिलां. खाजगी विभागात 80% नोकऱ्यांचो गोंयकारांक अधिकार आसतलो अशें केजरीवालान म्हटलां. मुखावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून गोंयांत आम आदमी पार्टीचो प्रचार फुडें व्हरपा खातीर केजरीवाल गोंय दौऱ्यार आयला. सोमारा ताणें मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सांखळी पाळी वाठारांनी बसका घेतली. आपचे सरकार सत्तेर आयल्यार 6 म्हयन्यां भितर खणी सुरू जातल्यो अशेंय ताणें सांगलें. जो मेरेन खण वेवसाय सुरू जायना तो मेरेन त्या घरांनी म्हयन्याक 5,000 रुपये दितले अशेंय ताणें सांगलें. आयकात केजरीवालाक. मैंने ये ऐलान किया था और अगर जरूरत पड़ेगी तो माइनिंग के लिए हम अलग से कानून बना देंगे कि जो भी माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं उनका जॉब के ऊपर पहला अधिकार होगा. अगर इनको जॉब दे एटलीस्ट 80% ऑफ द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर, एनी प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग, एटलीस्ट 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर गोवंस. और माइनिंग के लिए अलग से कानून कर देंगे कि जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइनिंग जो अभी मौजूदा ट्रक है, मशीनरी है, उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, उनका सबसे पहले अधिकार होगा. लेकिन आज के मौजूदा हालत में 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू की जा सकती है. क्लियर है.
तो ये हमारा आपको वादा है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम आपको माइनिंग शुरू कराएंगे। कि माइनिंग शुरू हो सकती है। आप लोगों से जानना चाहते हैं कि 2 चीज़ें जानना चाहते हैं। एक तो कि माइनिंग शुरू हो सकती है क्या, कैसे हो सकती है, और दूसरा अभी मैं कई सारे लोगों से मिलके आ रहा हूँ जो माइनिंग डिपेंडेंट है, सबका मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी मुसीबत में 10 साल से जब कुछ भी नहीं है, आप लोग अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही होगी आप लोगों को, अपना घर चलाना बहुत मुश्किल। अब ये गराज देख के आए, पूरा जंग लग गया उस गराज के अंदर। पहले वहाँ पे ट्रक रिपेयर होते थे, कई सारे अभी ट्रक्स देख के आए, वो ट्रक्स का बहुत बुरा हाल है। तो मैं सोच रहा था कि ये तो मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, मुख्यमंत्री अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगर अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर वो पूरे गोवा का कैसे ख्याल रखेंगे। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू की जा सकती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जो भी कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत और कई सारी अड़चन है, जो अड़चन है उसको सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आज के मौजूदा हालत में 6 महीने के अंदर माइनिंग शुरू की जा सकती है। क्लियर। तो ये हमारा आपको वादा है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम आपको माइनिंग शुरू कराएंगे। दूसरा, अभी हमने ऐलान किया था कि जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती तब तक हर माइनिंग डिपेंडेंट फैमिली को, जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत अगले दिन से हर माइनिंग डिपेंडेंट फॅमिली को 5,000 रुपीज पर मंथ देंगे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार। रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या कामावयल्यान वेळसांवा परत कोफुसांव सुरू जाला। सर्वेच्या निमतान रेल्वे कंत्राटदार खाजगी मालमत्तेत घुसल्यान सर्वेचे काम थळाव्या आंदोलकांनी बंद उडयला। रेल्वे डबल ट्रॅकिंगेचो घुसपागोंदळ अजून सुटावो जावंक ना। उरफाटो दिसान दीस खर जायत चल्ला। सर्वेचें काम परत सुरू जाला। सोमारा कंत्राटदार खाजगी मालमत्तेत येवन सर्वे करपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका हरकत घेतली। मामलेदारान येवन हस्तक्षेप केलो। फाल्यां ह्या संदर्भात बसका जातली। पाशियेस सोंपिल्ल्या लोकांनी कायदो हातात घेवपाची भास सुरू केल्या। Today, this morning, the railway contractors criminally trespassed into my property, which is illegal. And this is what they have been doing throughout the railway line, from Margaon to Vasco. Mamladar was here and he asked a pointed question to the railway contractor whether the locals, the landowners have been intimated. To that he replied in a negative. Thereafter the Mamladar consulted the deputy collector and thereafter he has decided that the work, the survey work or whatever they had come for to be kept in abeyance until a meeting is conducted tomorrow afternoon with the railway contractor. आम्ही वेलसांव मोलो आसा आणि ह्या गांवांत फाटले कांय म्हयन्यांनी रेल्वे ऑथॉरिटीज येवन इलिगली लोकांचे प्रॉपर्टीन येवन ट्रस्पस करून सर्वे काडटा। आतां हे कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हायर्ड बाय रेल्वेज। हो कॉन्ट्रॅक्टर एक्टिंग करता की असो एक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कसो, जाय तसो कोणाचो प्रॉपर्टी वयता, जाय थंय करता, जाय थंय इलिगल बांदता आनी वयता। सो हांव गांवच्या लोकांनी आयज मामलादाराक आपयलो हिंगा। सो मामलादार रेल्वे ऑथॉरिटीक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक क्वेश्चन केलें की अंडर वॉट ज्युरिडिक्शन तूं येयला म्हणून, कित्याक हे लँड जे आसा हे एक्वायर जावूं ना अजून पासून। लोकांनी आख्खे गांवच्या लोकांनी ओपोज केलेलो आसा, पंचायती ओपोज केलेलो आसा, लँड ओनरांनी ओपोज केलेलो आसा। सो हे आमचे भाटान येवन हे कोण? सो हांव सरकाराक आनी मामलादाराक आनी कलेक्टराक सांगता की हे लोकांक आमच्या गांवांत हाडनाका आनी बंद कर, नाल्यार फाल्यां कितें जालें जाल्यार लॉ ऑर्डर सिट्युएशन जावपाक शकता आनी तुमी जबाबदार। गोवा 365 खातीर वेळसावच्यान रमेश नायक रावत। दिल्लीचो मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतल्या उपरांत भाजपा डॅमेज कंट्रोलाच्या ट्रॅकार आयल्या। भाजपाचो भंडारी समाजाचो आमदार दयानंद सोपटे आणि मिलिंद नायक म्हणटात ताच्या सरकारान फकत भंडारी समाजूच न्हय जाल्यार बहुजन समाज ही ओबीसीची 17 संघटनेची लेगीत सेवा केल्या। भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकान भंडारी समाजाच्या कार्यालयाक भेट दिवपी केजरीवाल हो पयलो मुख्यमंत्री आशिल्ल्याचे विधान चुकीचे आशिल्ल्याचे सोपटेन सांगले।
गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री मगोवपाचो दयानंद बांदोडकार आनी काँग्रेसीचो रवी नायक हांचे सारकिल्ल्या भंडारी समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांनी समाजाचे उदरगतीक हातभार लायला अशेंय ताणें सांगलें. भाजप सरकार आम आदमी खातीर वावर करता. प्रधानमंत्री ओबीसीचो आसा ताणें सांगलें. आदरणीय माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक हे त्या खुबश्या फावटी त्या ऑफिसान बसतात. त्याच बरोबर दुसरी गोष्ट सांगाशी दिसता की भारतीय जनता पक्षाचे जेन्ना पयले ह्या गोंयांत मुख्यमंत्री जाले ते ओबीसी नसले, बहुजन समाजाचे नसले, एक विशिष्ट समाजाचे असले, पण तरी सुद्धा त्यांच्यानी ह्या गोंयच्या गरीब आणि बारीक जनते खातीर ज्यो योजना राबयल्यो हांव ठामपणे सांगता. कारण हांवें तुमकां म्हटलें तशें 20 वर्सां पेडणे तालुक्याचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून काम करीत आसतना जास्तीत जास्त त्या योजनेचो फायदो ह्या भंडारी समाजाच्या नेती बांधवांक मेळ्ळो आनी मेळोवनय आमी दिलो. विशेष समाजाचो आसून सुद्धा बारीक समाज म्हणजे संख्येन मोठो पण आर्थीक दृश्ट्या गरीब बारीक ह्या समाजाच्या लोकां खातीर ते तुमकां खबर आहा वेगवेगळ्यो योजना म्हणजे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना असो, गृह आधार असो, लाडली लक्ष्मी असो. आणि आमदार जातकच हांव ठामपणे सांगता माझे पयले पेडणे मतदारसंघाचो आमदार आसतना आता मांद्रे मतदारसंघाचो आसतना म्हाका दिसता जास्तीत जास्त फायदो ह्यो हांवें आमदार म्हणून भंडारी म्हणजे चड पेडण्यान भंडारी समाज चड म्हणजे चड टायम दिलो, सगळ्याकच दिलो. ह्या देशाचे पंतप्रधान ओबीसी आसा आणि त्याच बरोबर गोंया राज्याचे जे मुख्यमंत्री आसात हे बहुजन समाजाचे. तेन्ना आमी एक जाणून घेवपाक जाय आणि प्रामुख्यान आमचे जे ह्या समाजाचे नेते आसात तेंच्यांनी जाणून घेवपाक जाय की गेली 12 वर्सां ह्या गोंया राज्यात ह्या भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करत असताना तेन्नाचे मुख्यमंत्री आताचे मुख्यमंत्री आमी भितर आसात. आदरणीय आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणजे समाज कल्याण खात्याचे मिनिस्टर मिलिंद बाबे आहा, हांव आमदार म्हणून आसा. आमी म्हणिना तेणी स्टेटमेंट केलो हो चुकीचो आसा, पण स्वता वैयक्तीक रित्या जर तेणें केल्लो जाल्यार ठीक आसा. समाजाक गृहीत धरून स्टेटमेंट करता आसतना तेणी जो स्टेटमेंट केलो की केजरीवाल शब्दाचो माणूस आसा, केजरीवाल जर निवडून ह्या गोंयांत येयलो जाल्यार जे कितें उलयता तो करतलो. म्हाका इतलें आदरणीय आमचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नायक हांकां सांगाशी दिसता की तेंच्यांनी विचार करचो आणि समाजाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान बाकीचे जे नेते बांधव आसात त्यांचोय विचार करचो आणि मागीर स्टेटमेंट करचो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पूर्व युरोपांतल्यान कांय देशांनी डेल्टा व्हेरियंटाच्यो केशी उण्यो जाता म्हणसर तातूंत विक्रमी वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां. ताका लागून संवसारीक प्रकरणां 250 दशलक्षां फुडें पावल्यात. रॉयटर्साच्या अहवाला प्रमाण डेल्टा ताणांक लागून आतां मेरेनच्या 90 दिसांत सरासरी 50 दशलक्ष लोकांक संसर्ग जाता आसलो तरी फाटल्या 3 म्हयन्यांत दिसपट्ट्या केशींनी 36% उणाव जाला. फाटल्या 24 वरांत 11,451 नव्या केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केस लोड 1,42,826 इतलो जाला, जो 262 दिसांतलो सगळ्यात कमी आंकडो. चालू केसींनी एक्टिव्ह केसी सध्या एकूण केशींच्या 1% परस कमी 0.42% आसात. मार्च 2020 उपरांत सगळ्यात कमी. फाटल्या 24 वरांत 13,204 केसी बऱ्यो जाल्यो. एकूण रिकव्हरीचो आंकडो 3,67,63,104 जाला. आतां मेरेन वट्ट 61.60% चाचण्यो घेतल्यो. मातसो पावस विसव घेतलो. 10 तारखे मेरेन परत 11 आनी 12 वेर पिरपीर सुरू जातली. पूर्व मध्य अरबी दर्यांतलें डिप्रेशन सध्या पणजेच्या पश्चिम नैऋत्य दिकेक सुमार 800 किलोमीटर अंतराचेर आसा. ते पश्चिमे वटेन वचपाची आनी फाल्यां सकाळ मेरेन उण्या दाबाच्या वाठारांत कमकुमत जावपाची शक्यताय आसा. हे मजगती चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता.
चडावत वा उण्या तापमानात फुडल्या 2-3 दिसात व्हडलोसो फरक पडचो ना, पूण त्या उपरांत बदलू येता. 12 नोव्हेंबरा मेरेन हवामान खात्याची कितें विशेष शिटकावणी ना. वादळी वारो घोळटलो. देखून नुस्तेमारी खातीर बोटी दर्यांत सोडप्यांक सादूरतायेची शिटकावणी दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.